म्हापसा बाजारात घडिल्ल्या कथीत घडणुकेचो निषेध करपा खातीर व्हडा प्रमाणात तरणाटे, संबंधित कुटुंब आनी थळाव्या लोकांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर जमले। या प्रकरणात संबंधित सगळ्या आड कागाळ दाखल करून खर कारवाय करची अशी मागणी केल्या। तशेंच पुलिसांनी या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची आनी कायद्या प्रमाण कारवाय करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या। आमचो एकूच डिमांड हा, जे कोण आनीक दोग जाण आसले म्हणटा तांकां बेगितल्या बेगीन धरून तांकां अरेस्ट करचो आनी तांकां तेंची योग्य जागो कितें आसा तो दाखोवचो। कित्याक आतां जे हें घडलां तशें आनीक कोणाचें घडूंक नजो। कित्याक आतां ते बायलांक पासून अशें सेफ ना बाजारांत वचपाक, तर चेडवांक कितें सेफ आसतलें। सो त्या खातीर कडक कारवाई करपाची तेजेर ही मागणी आसा आमची आनी ही FIR रजिस्टर करची। आयज जी म्हापसा मार्केटान घटना घडली खूब दुख्ख दिसता। तुमी खंयसूनय गोंयच्यान म्हापसा मार्केट हे फामाद मार्केट आसा, बरें मार्केट म्हणून आसा। ते म्हापसा मार्केटान सगळे एकाच जाग्यार मेळटा, पूण ते आयज मार्केटान तुमी गेल्या उपरांत कळटा आमचे गोंयकार कोण दिसना थंयसर, आमचे लोकल्स कोण दिसना। फूल मार्केट कोणी भरला ते भायल्यांनी भरलेले आसा। तेंचे ID प्रूफ ना, तांकां कांयच तेंचे प्रूफ ना, अशें भरलेले आनी ते बिंदास दादागिरी करता। तुमी आयज एकदम म्हापशा वचा, एक पोशाक म्हणून शॉप आसा, त्या पोशाकाच्या भायर रस्त्यार एक शॉप घातलेलें आसा ओपनली, आनी तांकां आजून मेरेन कोण विसरना। पूण आमचो जर लोकल आनी गोंयकार जर बसलो न्हू, विदीन हाफ एन अवर तो गायब जाता, तांकां काडून उडयता, अशी सद्या स्थिती आसा। मागीर कित्याक चल्ला हें, कोणाचो हात आसा तेजेर? आमचे जे आयज बायलां बाजारांत जी सुरक्षीत ना, एक बायलेचे दिसा धवळ्या जर एक तो आमचो वेंडर मारूं शकता, तेजें नाक फोडूं शकता आनी एक बुरशे एका बायलेक गाळी घालूं शकता, जाल्यार हें आमच्या प्रकरण जें आसा आमच्या हाती भायर गेल्लें आसा। दनपार हांव गेलें पळय घरा कडेन न्हू, म्हाका न्हिदपाक जायना जाल्यार केन्ना खूब तकली फोडपाक लागली। आनी चेड्यान चेडूं येयलें, म्हाजी चेडवान सांगलें हॉस्पिटलान चल म्हणून परत। हॉस्पिटलान येयलें तेन्ना म्हाका GMCन तेंच्यांनी रिफर केलें। GMCसून म्हाका दिसलें कितें म्हाजी तेणी जी उतरां म्हाका मारलेली पळय न्हू, म्हाका मारल्यार दुसऱ्याक कोणाक मारूंक दवरना म्हणून परत हांव पुलीस स्टेशनार गेलें आनी हांवें म्हाजो रिसर स्टेटमेंट दिला। आनी हांव कितें म्हणटा, म्हाजो आतां डिमांड कितें आसा की म्हाज्या कडेन जाला तशें आनी कोणा कडेन जावपाक जायना। कित्याक हे हांकां भंय नासतना ते डायरेक्ट पब्लिकली कोणाक कितें उलयता। पण आमकां बायलांक ती लज दिसता, दादल्यांक लज दिसना, आमकां बायलांक लज दिसता। तेन्ना म्हाका हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, CMा कडेन सुद्दां मागता, मातशें तेंच्यांनी न्हू लक्ष घालचें आनी ते कोण पळय भायल्या कोण आहा न्हू आनी कशें उतरां उलयता तांकां मात तरी कितें तरी हें जावपाक जाय, खास्त भोवंक जाय।